मोगाच्या देवाच्या भुरग्यानो, आयज हांव तुमकां सावलूची खबर सांगूंक वेता, जो उपरांत पावलो जालो. भुरग्यानो, तो जेजूचो दुस्मान आसलोलो आनी जे कोण जेजूचेर सोत मानतात ताका तो जिवेशी मारतालो. तोच जेजूचो मोग करूंक पावता आनी जेजूचो बरो पटलावदार तो जाता. हें सगळें कशें घडलें तें आमी पळोवया. पावलो आपल्या सांगाता दमास्काचे वाटेर वेतालो. तो शारा लागीं पावता पावता अवचित स्वर्गावेलो एक उजवाड ताका दिसती पडटा आनी तो दोमनीर शेवटलो आनी तेन्ना एक ताळो आयकूंक ताका येता. तो ताका अशें म्हणटा, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताच्या बरोबर प्रवास करताले ते तोटाकून मोने जाले. सावलू जमनी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दमास्का पर्यंत ताणें ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलोय ना आनी कांय पियेलोय बी ना. दमास्कांत अनानियास नांवाचो एक सीस आसलो. दर्शनांत सोमी कडेन अशें उलयन म्हणटा तें ताणें आयकलें. अनानियासान जाप दिली, हो पळय आसा सोमिया. सोमियान ताका म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यान वच आनी जुदासाच्या घरान तार्सुसाच्या सावलू म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपल्या नव्यान नोदोर मेळूक अनानियास म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण सावलूक दर्शनान पळयलेलें. तेन्ना अनानियासान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा आनी जेरुसलेमान तुज्या भक्तांक ताणें कितले कोस दिल्यात ते विशीं जायत्या जाणां कडच्यान हांवें आयकलां. आनी तुज्या नांवां घेतल्या सोमेस्तांक धरून म्हूण मुखेल याज्ञिकाची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान जबाब दिलो, थोडी आसतना तूं वच, कित्याक राष्ट्रान तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल पोरचे मुखार म्हजें नांव पोरकोटूंक हो मनीस म्हज्यान मिचून काडलोलो हातयार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांव तुका दाखयतलों. तेन्ना हो सीस अनानियास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हणलें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका परती मेळूंक आनी हांव तुका पवित्र आत्म्यान भरूंक तूं येतलोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलोलो त्या सोम्या जेजून म्हाका धाडला. तुंच्या थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं कवळां कशीं पडून गेलीं आनी ताका नव्यान नदर आयली. तो उठून पवित्र स्नान घेतलें. ताणें पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत तो इतलो उर्बेन बोल्लो जेजूक पोरकोट करूंक आनी उपरांत तो जायत्या जाग्यांनी गेलो. जेन्ना ताच्या जिविताची बदलणी जाली, तो जेजूक पोरकोट करूंक जायत्या देशांनी गेलो. आपल्या जिवाची ताणें पर्वा करूंक ना. जायते जाण ताका मारूंक पासून सोदताले, पूण तो सदांच फुडें गेलो. भुरग्यानो, आयज आमकां तेंच करूंक जेजू आपयता. आमी